आणि हे जे फंक्शन आसा तें अत्यंत गरजेचें. म्हळ्यार ह्या उदका लागून आज सकाळ फुडें पासून विशय आयलो उदका लागून उदक मेळना म्हणून एक आमची एक येवजण आशिल्ली की अशे बंधारे घालना फुडें जे बांय जे आसात तातूंत इनडायरेक्टली उदक साठतलें प्लस इरिगेशनाक बी मेळटलें ह्या हातूंतल्यान हें एक चालना हांगा दिल्ली आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की WD खातें जशें आमकां PWD खातें जें आसता तें सगळे कडेन म्हणजे लागता असो थंय लागता. त्याच प्रमाणे WD खातें जें आसात हे ग्रामीण भागांनी जे शेतकी प्रधान मतदारसंघ आसा ते इरिगेशनाचो खूब मोलाचो वांटो आसता. कितें बंधारो बांदप उदक हाडप उदक तो शेतांत घेवप आयज डबल फार्मींग करता आसतना आमी अनेक गजाली केल्ल्यो. म्हाका सुद्दां गेल्ले फावटी एक संदी मेळ्ळी की एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावपाक. तेन्ना सुद्दां काही गजाली आमी जोडून काम केल्ल्यो की एग्रीकल्चर आनी WD जेणे करून उदक कशें हें करप एक शेतार 2 पिकां कशीं घेवप अशें खुबशे गजाली केल्ले. आनी तेमी तशें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की बंधारा जे आसा ते शेतकऱ्यांक लागून दोळ्या फुड्यान दवरून केल्ले आसा. वॉटर लेवल वाडोवपा खातीर केल्ले आसा. म्हणजे बंधारांतल्यान शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन मेळटा आनी त्याच बरोबर बाकीचे काही गजाली जे आसा उदकाचे लेवल वाडटा उदक मेळटा अशें खूब कितें आसा. म्हणजे हे ते करपाक फुडें घेतले आसा तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आनी जशें ह्या बंधाराचें काम जाले उपरांत दुसरे जे आनीक उरलेले आसा ते सुद्दां तुमी सांगून ताबडतोब ते करपाक इंस्ट्रक्शन दिवचें. कित्याक तुमकां म्हाका खबर आसा तुमी एक नदरी हाडल्या ते करून घेतले. म्हणजे असले टायमाक आमी खंयचेच जरी आमदार जर दुसऱ्या पक्षाचो आसलो आनी जरी जाल्यार सुद्दां काम करपाक डेव्हलपमेंट करता आसतना म्हणजे केन्नाच हें आसपाना म्हणजे सदींच सपोर्ट आसतलो. बाबून सांगले प्रमाणे आमगे पयलींच्या आमदारान सांगले प्रमाणे हो एक गरजेची वस्त आशिल्ली वॉटर हार्वेस्टिंग. आनी एग्रीकल्चर फिल्डाक म्हाका दिसता सरकार जायत इम्प्रूवमेंट करपाक सोदता. बट जेन्ना उदक ना जाल्यार आनी एग्रीकल्चर करपाक आमी शकनाय. सो म्हाका दिसता आमगेल्या WD मिनिस्टरान सुभाषान हेजेर भरपूर भर घेयला. आमकां तसलो एक्टीव मिनिस्टर आहा आनी जे टायमार हांव सुभाष सरा बरी गेला म्हाका दिसता तेणें कसलोय भेदभाव कोनासतना आमगेली केपें मतदारसंघा कामां जी आहाय ती ताबड हिंचा नासतना सायन मान आमकां बाबा मुखार व्हर फॉवर्ड कर एस्टिमेट कर कितें म्हणून सांगलां. सो हांव पयले सुवातेर सराक देव बरें कर म्हणटा. एज अ MLA लोकांनी म्हाका निवडून हाडा आनी आमचे मनाक काँग्रेस आनी BJP म्हणटा कांय ना. पार्टी इज नॉट अ क्रायटेरिया इज डेव्हलपमेंट. आनी आमगे माननीय मुख्यमंत्रीन जे हांवें वस्त केन्ना आज पासून सांगले तो म्हाका फाटी दवरले. आनी तितूंत फ्यू मिनिस्टर्स थोडे मिनिस्टरां बाब सुभाष एक असले मिनिस्टर आहा की म्हाका जेन्ना हांव तेजे बरें कसलेय कामां गेला सरान म्हाका ना म्हणला लास्ट 1 year. जरी शेतकऱ्यांनी शेता कडेन फाट केल्ली आसा तरी ते शेतकऱ्याक 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी परत शेता कडेन हाडपाक जाय. आनी विशेश करून करोनाच्या पार्श्वभुमीचेर जेन्ना करोना देशभर जालो जगभर जालो आनी गोंयांतय बी जालो तेन्ना लोकांक लक्षांत येयलें की ना आमी कश्ट करून आमगेली जी नेहमीची मिळकत जी आसा ती आमी घेवपूक जायच म्हणून. आनी त्या अनुसार मागीर भोवतेक शेतकरी जे आसा पळय न्ही ते परत आतां शेती करूंक पळयतात बागायती करूंक पळयतात. पूण अडचण कितें येता जर उदक ना अशी अडचण जाता. आनी म्हणून मागीर अशे प्रकारचे बंधारे हांवें सादारणशे 1-2 म्हयने पयलीं म्हटलें की 100 बंधारे आमकां गोंयभर बांदपाक जाय. आनी त्याच बरोबर पार्श्वभूमी जेन्ना म्हाका एल्टान मेळ्ळो तेन्ना हांवें म्हटलें सगळे एक 4-5 बंधाऱ्यांची नांवां दी सगळींच एक बरोबर जावचें ना पूण एक दोन करून करपाक पळोवया. आनी त्यामुळे थारायलें आसा की मुखाल्ल्या डिसेंबर येता त्या डिसेंबर पर्यंत सादारणशे 2 डॅम धरणां जीं आसा पळय न्ही मध्यम सायजीची ही आमच्या दार बांदोऱ्या बांदची अशें म्हणून एक शिरोडे म्हज्या गांवांत ऑफकोर्स थंय काही लोकांक मातशे त्रास जातले पूण तरी आसतना लोकांक समजूत घातिल्लें आसा आनी बाबा हो मायनर डॅम जो आसा तो जावपाक जशें म्हटिल्लें आसा आनी जातलो अशें म्हाका खात्री आसा. फाटल्याच दिसान तुमकां लक्षांत आयलें आसतलें जेन्ना बजेट जालें त्या बजेटांत सरकारान काजूचो दर जो आसा पळय न्ही तो 114 तो 150 रुपये केला. 150 रुपये केला. सादारणशे 3-4 आमदार आनी मिनिस्टर आमी वचून CM कडेन म्हटलें की अशें आसा जावंक जाय अशें म्हणून. इवन भाताचो प्रेस आसा तोय थोडेशे 1-2-3 रुपयान वाडिल्लो आसा. आनी म्हाका आशा आसा की हो बंधारो जो आसा पळय कॉन्ट्रॅक्टर म्हजे कडेन आयलो तूंच आयलो न्ही म्हाका मातशें बेगीन जावपाक जाय. हांवें म्हणलें तूं सुरू कर म्हाका रावं नाका. आनी त्यामुळे इतली एक्सकवेशन तेणें आज केल्लें आसा. म्हजे हिसपान पावस पयलीं तुगेलें जावंक शकतलें हय की ना. जवळ 50 लाख खर्च करून हो बंधारो आसा. आनीक 50,000 किंवा थोडी जास्तीच जमीन जी आसा पळय न्ही ती लागवडीक हाडची आनी तातूंत ती हाडपा संबंदी एक लक्षांत घेता ज्या वाड्याचेर पंचायत मेंबर सरपंच जिल्हा पंचायत मेंबर आमदार एक्टीव आसलो जर जायत हांवें जें टार्गेट दवरलां की 3,000 शेतकारी नवीन शेता कडेन येतले म्हणून हें शक्य जातलें. 100 बंधारे बांदले म्हणून बेश्टें जावचें ना. 100 बंधाऱ्या बरोबरच लोकल जे आमचे गडी आसात ते सगळे तातूंत सहभागी आसपाक जाय. ना रोय पळय कितें अडचण आसा ट्रॅक्टर जाय हाडून दिता म्हणजे एग्रीकल्चर ऑफिसराक फोन करून तो ट्रॅक्टर हाडून दिवपाक जाय जाल्यार तें जावंक शकता. रोंपे जाय हाडून दिता. हें बरोबर आमचें काम आसा तें जून म्हयन्याक जावपाक जाय.
मडईचे रोंपे जाय, काजूचे रोंपे जाय आनी कसले आनी लक्षांत घेयात काजूचे रोंपे अंदू फुकट खंय वता थंय फ्री मेळपाचें आसा कारण सेंट्रल गव्हर्मेंटान निर्णय घेतिल्लो आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट निर्णय घेतिल्लो आसा की काजूचे रोंप जे कलम जे आसा पळय न्ही हे फुकट दिवचे